एसिम्प्टोमॅटिक पेशंटांनी होम क्वारंटाईन जावं येता, पूण त्या खातीर जिल्लो अधिकाऱ्या कडल्यान परवानगी घेवची पडटली. प्रवास करतल्या लोकांक एंटीजेन टेस्ट करतले सक्तीची. पणजे बस स्टँडावयली फोंडकुलां जावन रावल्यात मरणाचो सापळो. रस्त्यार पडिल्ल्या ह्या फोंडकुलांतल्यान गाडयो काडप्यांक जाता नाका पुरो. पंचायत राज कायद्याचे दुरुस्तीक आजी माजी सरपंचाचो विरोध कायम. विशयाचेर सगळ्या आंगांनी चर्चा करपाची केली मागणी. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. एसिम्प्टोमॅटिक पेशंटांनी होम क्वारंटाईन जावं येता, पूण त्या खातीर जिल्लो अधिकाऱ्या कडल्यान परवानगी घेवची पडटली. बुधवार दिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. ताणें सांगलें, खंयच्याय निमतान गोंया भायर प्रवास करतल्या लोकां खातीर ब्रेस्तारच्यान एंटीजेन टेस्ट सक्तीचे करतले. मांगोर हिलार ब्रेस्तारच्यान एंटीबॉडी टेस्टी सुरू जातल्यो, अशी म्हायती तांणी दिली. लॉकडावन वाडोवपाचो वा स्कुलां सुरू करपाचो कसलोच प्लान नाशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. पूण जनता कर्फ्यू मात 10 ऑगस्टा मेरेन चालू उरतलो अशें सांगपाक तो विसरलो ना. कोविडाचेर आळाबंद हाडपा खातीर सरकारान कसलीं पावलां उबारल्यात ताचेरय ताणें उजवाड घातलो. पळयात. होम क्वारंटाईन ही SOP जी आसा, जो विलिंगली आहा, जो स्वता तयार आसा, ओके, ज्याच्या घरात ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आसा, म्हणजे ज्याच्या घरात सेपरेट बेडरूम आसा, सेपरेट अटॅच्ड टॉयलेट आसा, आणि जो स्वता आपल्या म्हणजे आपूण आपली काळजी घेवपाक शकता, म्हणजे ऑक्सिमीटर आपल्या कडेन दवरतलो किंवा आपूण आपले बाकीचे सगळे पॅरामिटर्स जे आसा हे आपूण चेक करून कन्सर्न सांगू शकता की गव्हर्मेंट रेडी आसा, बट तेणी परमिशन घेवचें पडटलें. त्या खातीर फक्त की डेप्युटी कलेक्टराक तेणी ऑनलायन म्हणजे पॉझिटिव्ह मेळना फुडें एक एप्लिकेशन धाडचें पडटलें. आय एम विलिंगली फॉर माय होम क्वारंटायन असिम्प्टोमॅटीक आसा. ताच्या घरा कडेन ह्यो फॅसिलिटीज आसा काय ना त्यो कलेक्टर ऑफिसांतल्यान वचून फक्त जे कोण तरी बेजिकली भायल्यान चवकशी करतलो आनी ताज्या उपरांत जे गव्हर्मेंट इज रेडी. टिका करपाक खूब सोंपी आसा. पॉझिटिव्ह पेशंटांकूय आतां घरात कडेन दवरूंक लागल्या म्हणून. तर इट इज अप टू द असिम्प्टोमॅटीक पेशंट. जो कोण असिम्प्टोमॅटीक आसा किंवा एखाद्या घरातले 5 जाण एखाद्या घरात सेपरेट रावता आनी 5य जाण जर पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार ते 5य जाण वचून हॉस्पिटलांत रावण्यात काय अर्थ ना. कारण घरानूच रावन आपली काळजी, ते आपले जेवण हे ते, कारण ते असिम्प्टोमॅटीक आसा, त्याच्या ती कसलीच लक्षणां नासता, म्हणून ते घरान रावन आपली काळजी खूब बऱ्या रितीन घेवंक शकता. म्हाका दिसता परिसरांत रावपी लोकांनी सुद्दां सहकार्य करप हें गरजेचें आसा. आयज काल आमी एकामेकाक कोवीड जाला म्हणजे तेका वेगळ्या नजरेन पळोवपाची गरज ना अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर समेस्त सगळ्या गोंयकारांनी म्हणजे अशा पद्दतीच्या कोवीड पॉझिटिव्ह आसतलो, कंटेनमेंट झोनान आसतले, यांच्या कडेन दुय्यम नजरेन कोणी पळोवचें न्ही. कारण आपूण जर घरान पूर्ण फॅमिली जर पॉझिटिव्ह जाला, घरान रावन आसत जाल्यार गव्हर्मेंट रेडी आसा परमिशन दिवन. तेंच्यांनी परमिशनाक बरोवचें, परमिशन्स दितले. एंटीजेन टेस्ट आनी एंटीबॉडी टेस्ट हे वेगवेगळे 2 तरेचे प्रकार आसा. एंटीजेन टेस्ट जी आसा ही आमी कदाच म्हणजे फाल्यांच्यान सुरू करपाचें. जे ट्रॅव्हलर आसात, भायरसून येतात, तांच्या खातीर कारण क्विक टेस्ट जावप गरजेचें आसा. आनी आयच्या घडीक हांवें रिव्यू घेतल्या उपरांत भायरसून कंटिन्युअसली एक 400-500 लोक अजूनय येतात. तांच्या भितरले 2-3 किंवा मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 5 बीन पॉझिटिव्ह मेळटा, बट ते रोखडेच क्वारंटायन करून बीन आपली ट्रिटमेंट घेतात. त्या खातीर भायरसून येवपी ट्रॅव्हलर जे आसा हांच्या खातीर एंटीजेन टेस्ट आमी फाल्यांच्यान इंट्रोड्यूस करपाचो विशय आसा. एंटीबॉडी टेस्ट म्हणजे तांच्या मदीं एंटीबॉडी जाल्यो काय ना हें करपा खातीर आमी मांगूर हिल हांगासर आयच्यान एंटीबॉडी टेस्ट ज्यो आसा त्यो आयच्यान सुरू करता. जवळपास तेजेय आमी मोर दॅन 500 किट्स हे आमचे कडेन अवेलेबल आसा. सगळ्यात पयली छोटा मांगूर हितूर ते आज केल्यो वयतल्यो. ICU नर्सिंग स्टाफ आनी एडिशनल आनी लॅब टेक्निशियन स्पेशली फॉर द कोविडा खातीर आमी नवीन ICUन काम करपी नर्सीस आनी पॅथोलॅब DMLT हांकां आनीक रिक्रूट करपाचे जे परमिशन्स जे आसा 30 नर्सीस आनी आय थिंक 10 लॅब टेक्निशियन 60,99,000. किट्स आता बाकीचे सगळे स्पेशली विथ द किट्स आमकां कंटिन्युअसली किट्स आनी N95 मास्क किट्स चड प्रमाणान टेस्ट करपा खातीर लागता, ते खरेदी करपा खातीर. हेर गजाली बराबरच TCP कायदो
पंचायत अधिनियमांतल्या सुदारणांकय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्ल्याचे ताणें सांगलें. TCP कायद्याचे कक्षेंतल्यान भाड्यान घेतिल्ल्यो सुवात्यो भाड्यान दिवपा खातीर TCP कायद्यांत बदल केला. आतां परवानगी मेळ्ळ्या उपरांत मिना खणींचो प्रस्न हातावेगळो करतलो अशें ताणें सांगलें. काही पंचायत एरियाचे बिल्डिंग अमेंडमेंट आशिल्ले तितूर थोडेशे अमेंडमेंट जे आसा हे पंचायत राज एक्टान केल्ले आसा. टेबल एजेंडा तर द प्रपोज्ड अमेंडमेंट ऑफ गोवा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट 1974 हितूर मायनींग रिलेटेड कितें आसतालें तर मायनर मिनरल्स आसा हांकां जेन्ना क्लियरन्स जाय पडटालें तांकां TCP कडेन वयचें पडटालें. तर त्या दोनूय एक्टांनी आमकां चेंजीस करचे पडटा कारण लीज जी आसा ही टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाच्या हातूंतल्यान तांकां ease of doing the business हाच्या सकयल हांगासर अमेंडमेंट केल्लो आसा. वन्स इट इज डिसायडेड लीज दॅट मायनींग डिपार्टमेंट वील डील विथ दॅट. इंडियन स्टॅम्प गोवा अमेंडमेंट बील फॉर 2020 फ्रॉम 20 रुपीज हो ऑर्डिनन्स आशिल्लो तो बिलान कन्वर्ट करपा खातीर हाडिल्लो आसा. सो गोवा व्हॅल्यू एडेड टॅक्स परत आसा हो ऑर्डिनन्स आशिल्लो तो अमेंडमेंट करपा हाडिल्लो आसा. ताच्या उपरांत प्रपोजल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कोर्ट फ्री एक्ट 1870 इट इज अगेन अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स आशिल्लो हे करपाक वयतलो. एक्स पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल फॉर द परचेज ऑफ इन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसीस फॉर द कोवीड डिफरंट कोविडच्या हेच्या अंतर्गत वेगवेगळे परचेज करपा खातीर परमिशन्स घेतलेली आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. 16 कोरोना पॉझिटिव्ह सापडल्या उपरांत वास्को सड्यावयली GRB कॉलनी सील केल्या. दुसरे वटेन छोटा मांगूर हिल वाठारांत एंटीबॉडी टेस्ट करपाक सुरवात केल्या. GRB कॉलनीत 957 जाण रावतात. देखून ह्या वाठारांत कोरोनाचो सामाजीक संसर्ग जावचो न्हय ह्या खातीर ही कॉलनी सॅनिटायज केल्या. तशेंच मिलिंद नायकान पुलिशेक सांगून हो वाठार पुरायपणान सील केला. तशेंच लोकांक गरजेच्यो वस्तू पुरवण करपाचें आश्वासनूय ताणें दिलां. ही कॉलनी येता ह्या कॉलनी भितर आयज हेच्या पयलीं 11 लोक पॉझिटिव्ह मेळ्ळे आनी आयज परतून 16 लोकांक टेस्टिंगेक गेल्या आनी हे एक हे करून हे हितून एरियन वाडत आहा. ताका लागून इमिजिएट आमचे मिलिंद नायक ताणी इनिशिएटीव घेवन हे एरियन स्टडी केली आनी गव्हर्मेंटा कडेन उलयले आनी आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन आनी तेंच्यांनी इमिजिएट राती कडेन ही एरिया टोटल चारय वाटेनी सील केले. मिलिंद नायकान इनिशिएटीव घेतल्या आनी हे हितून टोटल कॉलनी भितर 224 हावजीस आहात आनी 957 लोक रावता आनी ताका लागून मिलिंद नायक फुडें सरून हे सगळे लोकांक हे हितूरसून भायर काडपाक लागून तेणी आपली इनिशिएटीव घेतली. सध्या कंटेनमेंट झोन ना अजून कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर करूंक ना पण टोटल ही एरिया सील केला. पण हेच्या मुखार गव्हर्मेंट डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलोवन मिटींग जावन मागीर कशे तेंचे रिपोर्ट्स येता तेच्या उपरांत ती फुडले स्टेप गव्हर्मेंट घेतलो. GRB कॉलनी सील करचो पडलो कित्याक ह्या कॉलनीन जे लोक रावतात ते सारखे तेकोन रावता त्या कारणान बेगीन सील करचो पडलो आनी म्हाका दिसता हो डिसिजन घेतला तो बरो घेतला कसो दिसता कित्याक एकदम कम्युनिटी आहा ती एकदम तेकोन रावता ताका आनी हे कितले पॉझिटिव्ह मेळ्ळे हेतून सगळे 16 पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या आनी भितरल्यान आनी एक 9 जाण टेस्टिंगाचो रिपोर्ट येवपाचो. भलायकी खात्यान वास्कोच्या छोटा मांगूर वाठारांत एंटीबॉडी टेस्ट करपाक सुरवात केल्या. दिसाक 50 ते 60 घरांतल्या लोकांची टेस्ट जातली अशें आमदार कार्लोस आल्मेदान सांगलें. आयज छोटा मांगूर स्टार्ट केला. आयज म्हाका देवबर म्हणपाक हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टर कितें उतर तेणें दवरला लोकांचे कित्याक ते किट्स ऑर्डर करपाक पडले फ्रॉम गुजरात आनी आयज स्टार्ट केले. आय थिंक टोटल दे वील डू अबाउट 70% ऑफ द पॉप्युलेशन फॉर एवरेज. ते पयलीं छोटा मांगूर कोत्तले मागीर कोत्तले आदर पार्ट ऑफ मांगूर कित्याक एकठांय केलें तें काम जावपाना म्हूण. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. कोरोनान पुराय संवसारभर खवदळ घातला. अशा भिरांकूळ वातावरणात एक आशेचो किरण म्हटल्यार फाटल्या 24 वरांत 28,000 जाण कोरोना मुक्त जाल्ल्यात. एकाच दिसा 37,000 नव्या कोविड केसींची नोंद जाल्या. भारतांतलो कोरोना केसींचो एकूण आंकडो 11.92 लाखाचेर पावला. भारतांत एकाच दिसा 37,724 नव्या कोविड केसींची नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 648 जाणांक मरण आयलां आनी 28,472 जाण बरे जाल्यात. भारतांत कोविड केसींचो एकूण आंकडो 11,92,915 चेर पावला. एक्टीव केसी 4.11 लाख आसात. 28,732 जाणांक मरण आयलां आनी 7.53 लाख लोक बरे जाल्यात.
कोरोनान पडिल्ली ही 5 राज्यां 3.27 लाख केसी सयत महाराष्ट्र पहिल्या नंबराचेर आसा. उपरांत तामिळनाडूत 1.80 लाख, दिल्लीत 1.25 लाख, कर्नाटकात 71,069 आणि गुजरातात 50,379 केसी आसात. जगभरात एका दिसा 2 लाख नव्या कोविड केसींची नोंद जाल्या. जगभरातल्या कोविड केसींचो आंकडो 1.51 कोटीचेर पावला. 6.19 लाख लोकांक मरण आयलां, जाल्यार 91 लाख लोक बरे जाल्यात. कोरोनाचो सगळ्यात चड मार बशिल्ले 5 देश. अमेरिकेत कोरोना केसींचो आंकडो 37.48 लाखांचेर पावला. उपरांत ब्राझीलात 20.28 लाख, भारतात 11.92 लाख, रशियेत 7.77 लाख आणि दक्षिण आफ्रिकेत 3.73 लाख केसी आसात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पणजे बस स्टँडा वयली फोंडकुलां मरणाचो सापळो जावन रावल्यात. ह्या फोंडकुलांचेर नदर मारीत जाल्यार बस स्टँडाचेर फोंडकुलां आसात की फोंडकुलांनी बस स्टँड आसा हें कळपाक मार्ग ना. पळयात. व्हडलो पावस पडटा त्या वेळार गाडयो चलोवप सारके कुस्तारच. ह्या फोंडकुलांनी उदक भरले काय मुखार फोंडकूल आसा की ना तें कळपाक मार्ग ना. रस्त्यार पडिल्ल्या ह्या फोंडकुलांतल्यान गाडयो काडप्यांक नाकापुरो जाता. दुसरे वटेन अटल सेतूची परिस्थिती वेगळी सांगपाची गरज ना. अटल सेतूचेर पडिल्लो फोंड हालींच डांबर घालून बुजयला. ते उपरांत हो मार्ग येरादारी खातीर बंद दवरला. पळयात ही खिणचित्रां. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. मडगांवचे होलसेल नुस्तें मार्केट शुक्रारच्यान उक्तें जाता. एका वेळार फकत 25 गाडयांक भितर घेतले खंय. बुधवार दीस जिल्लो अधिकारी बिल्डिंगेंत जाल्ले बसकेंत शुक्रारच्यान मार्केट उक्तें करपाचें थारायलां. सोशल डिस्टन्सिंग पाळपा खातीर मार्केटांत अतिरिक्त कर्मचारी आनी पुलीस तैनात करतले. एका वेळार फकत 25 गाडयोच मार्केटांत भितर घेतले. बाकीच्या गाडयांक मातशी वाट पळोवची पडटली. बाकीच्यो गाडयो मडगांव नुवें महामार्गाचेर दवरतले. सायकल आनी मोटारसायकली वयल्यान किरकोळ नुस्तें विकप्यांक SGPDA कडेन नोंदणी करची पडटली. नुस्तें मार्केटांत भितर येवपा खातीर तांकां पास दितले खंय. आतां आमी डिसायड केलां सांजचें 4 to 6 मार्केट ओपन दवरपाक. हे जायते भायले पयस नुस्तें व्हरो येताय होलसेल तांकां लागून चड करून केलां. आनी हें केलें म्हणटकीर म्हाका दिसता मॉर्निंग आमगेलो क्रावड जायतो उणी जातलो. आनी आमी सगळ्यान एकठांय जावन एक डिसिजन घेयला ही मार्केट कितको ओपन करपाची आनी कितको मेंटेन करपाची. आमी पयलीं आसलेले 5 to 10 ओपन करपाचें. आतां गव्हर्मेंट रुल्स प्रमाणे आमच्यान ती 5 o'clock ओपन करपाक जायना. ही 6 o'clock करप पडटा. 6 to 10. आतां आमी डिसिजन घेयला होलसेल ट्रेडर्सांनी तेंगेलो प्लॅन दिल्लो 45 ट्रक्स भितर घेवपाक. आनी आमी आमगे प्लॅन करून दिला. आयज आमी SGPDAन आनी सेपरेट प्लॅन केला. आनी ह्या प्लॅनाचे आमी ओन्ली 25 व्हेकल्स भितर घेवपाक गेले पर आवर. 25 पयलीं घेवपाच्यो. सेकंड आवर तेंगे काबार जाल्यो वो ते खंयची भायर सदाय दिल्ल्यो आनी भितर घेवपाच्यो गेल्यो. आमी भितर सता आसतना लेफ्ट सायडीन तेंकां प्लेसीस दवरलो आहा. आनी रायट सायडीन आमी आमगेले गोंयचे लोकल फिशरमॅन आहाय रापणकार बोट ओनर्स तेंकां दवरलो आहा. ती सद्या आतां अप टू ऑगस्ट देखून ओपन जायना. कित्याक तेणी डिसिजन घेयलो आहा कोविडा लागून ऑगस्ट 1st ट्रॉलर चालू जावपा आसले ते चालू न्हय ते सप्टेंबराक स्टार्ट करपाक जाय. हे विदीन दीस 1 month आमी ही तांकां प्लेस दवरलो आहा ती रिटेल कोण फीश व्हरपा येताय होलसेल असो फीश घेवपाक गाडी येताय तांकां थिंग पार्किंग ना. आमी आतां डिसिजन घेयला तांकां ते सायडीन 40 ट्रक्स भितर 40 व्हेकल्स 4 व्हिलर्स एंड 80 स्कूटर्स कोण मोटरसायकल घेवन येताय नुस्त्या घेवपाक गांवांत भोंवताय तांकां ते 80. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. म्हाल ओडपा खातीर थळाव्या ट्रक धनियांक पयलीं प्राधान्य दियात, मागीर बाकीच्यांक. कुळे मोल ट्रक धनी संघटनेन मागणी केल्या. अशें जायना जाल्यार अटक जावपाची आमची तयारी आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. क्यू सिस्टम ऑक्टोबराच्यान चालीक लावची पूण सद्याक आमकांच प्राधान्य दिवचें अशें ह्या ट्रक धन्यांनी मागला. सुकतळ्या आनी शिगांव खणीचेर जे प्रमाण थळाव्यांक प्राधान्य दितात तीच पद्दत हांगा लागू करची अशें तांचें म्हणणें. बारीकसो ट्रान्सपोर्ट चालू जावपाक आसलो 60,000 ऑक्शनाचो ओवर ओडपाचो आसलो. सो आमी हांगा
येयल्ले गाडी काय ओडपाक म्हणून. सो हांगा डेप्युटी कलेक्टराचे हेच्या ज्युडिकेशनाच्या भितर हांगा ज्यो मायन्यो आहा त्यो आपआपल्याली एक प्रायोरिटी दिन ओडटा. जे एक प्रायोरिटी जशी शिगांव म्हणटा की आमी गांवचे भरून वचपाचे, सुकतळ्या म्हणटा आपण भरून वचपाचे. तशें करून आमी एक हे मायन्यर आमी काम इतले वर्स करताले म्हणून आमी एक प्रायोरिटी तेंचे कडेन मागलेली. तेन्ना PI कडेन गेले, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन गेले आनी तेणी ती केस काडून डेप्युटी कलेक्टराक घातली आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की प्रायोरिटी न्हू ओडटा जाल्यार तांकां एक चान्स दिवचो अशें म्हणून आमकां एक मिटिंगेक सांगलें. मागीर म्हणपाक लागलो ना की परतून आनी SOP करया, SOP करून ओडया अशें म्हणून सांगता. आमी म्हणलें ओके SOP जाल्यार SOP करया. तेन्ना आमी आतां फक्त न्याय मागलेलो की जे दुसरे मायनेनी जाची प्रिफरन्स दिलां तेच प्रिफरन्स आमकां हे मायनेर दिचे. जो 40,000 वयर आसा ओडपाचो तो 40,000 आमकां प्रायोरिटी दिची. आमची एक 70 गाडी आहा त्यो पयलीं भरून धाडच्यो, उरलो आहा त्यो तुवें सांजच्यो कंटिन्यू करच्यो अशें म्हणून आमी ताका सांगलेल्यार तो रिक्वेस्ट आयको आमचो तयार ना. आनी येदो व्हडलो अन्याय जो आमचेर जाला तो त्रास आमी त्रास काडल्या. थोडो ट्रान्सपोर्ट आमी तांकां ओडून दिल्लो, तो ट्रान्सपोर्टाक पासून आमी आतां 8-8, 9-9 ट्रिपी आमच्यो गेल्या. आता तुमच्या एसोसिएशनान मागणें कितें आहा तें सांग. आतां आमच्या एसोसिएशनाचें अशें आहा की डेप्युटी कलेक्टर म्हणटा की आतां आमी SOP काडया म्हणून. सो SOP काडया ही बरीच गजाल. SOP जी काडपाची ती ऑक्टोबरा फॉलोअप करपाची. सद्याक हो ह्या सिजनाचो जो अन्याय जाला आमचेर तितूंक जो 40,000 वयर आसा तो आमकां पयली प्रायोरिटी दिन ह्यो 70 गाडी सकाळ फुडें आमची भरून धाडपाच्यो. गेली 20-25 वर्सां आमी ह्या मायनीचेर काम करता आनी आतां सद्याक एमको मायनीचो ओर ओडपाचो आहा, ट्रान्सपोर्टेशन जावपाचो आहा. त्या ट्रान्सपोर्टेशनाक आमी फक्त मागिल्लें की लोकल्स जे आसा जे आमी ट्रक ओनर जे आसा कोलेम तांकां पयली प्रिफरन्स दिवचो. जाणे करून आमच्यो गाडयो ज्यो आहा 65 त्यो 70 गाडयो आसा त्यो तेणी पयली भरच्यो. हो आमचो कंपनी कडेन किंवा कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन आमचे मागणी आसा आनी गव्हर्मेंटान हें आमचें मान्य करून घेवचें. जशें बाकींच्या मायनीचेर सुकतळे मायन जावन आसा, शिगांव मायन जावन आसा त्या मायनीचेर लोकसांक प्रिफरन्स दिला तशेंच आमकां हांगा ह्या मायनीर प्रिफरन्स दिवचो अशें आमी कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं किंवा कंपनी लागीं मागता. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन मंगळारा गोवा शिपयार्ड लिमिटेडचे सांकवाळ इंडस्ट्रियल इन्स्टिट्यूटले शेडीची पळोवणी केली. थंय कोवीड केअर सेंटर उबारपाचे आसात. सुमार 60 बेडींची थंय वेवस्था जावं येता अशें माविनान सांगलें. माविन म्हणटा कोविड पेशंटांच्या उपचारा खातीर ही योग्य सुवात आसा. बऱ्यापैकी मेडिकल टीम दिवन हांगा 55 ते 60 बेडींची सोय करूं येता. इंडस्ट्रियल वर्करां बरोबर थळाव्या लोकांकय थंय उपचार दिवं येतात अशेंय ताणें सांगलें. Industrial estates, the industrial association from the respective industrial estate आपुणूच मुखार सरून तेणी सांगला ते इंडस्ट्रियल एस्टेटांतले वर्कर तांकां दवरपाक ते जागो करता आनी जागो केलो म्हणटच अंडर DHS or under government or under the health ministry, government is going to look after the center. Infrastructure will be created by the respective industries association. In the same vein, हांगा आतां सांकवाडे आमी आसा. सांकवाडे गोवा शिपयार्डान आपले शेड दिल्ले आसा towards CSR. This will be one of the center housing COVID patients. The industries association will look after certain things. Medicines will be looked after by the government, and Goa Shipyard also will chip in. Like they have already given 2 cars to our collectorate. I requested them, please be generous enough to give us the 3rd car, which will serve as an ambulance. This is meant for the इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ सांकवाल. टिका येता सरकार कितें करता. आमचे दीस रात ऑफिसर, आमचे एडमिनिस्ट्रेशन, आमचे पुलीस आनी जे फ्रंटलायन वर्कर्स डॉक्टर्स नर्सीस काम करतात तरी आसतना टिका कितें करता काय म्हण. एंड इट इज हॅविंग इट इज अ क्लीन प्लेस विथ टॉयलेट्स, विथ एअर कंडिशनिंग, एवरीथिंग. मिनिमम 50 to 60 बेड्स कॅन कम along with facilities for doctor and the nurse and the support staff. गोवा 365 खातीर सांकवाळेच्यान हिरू महाले. 2021 जावपी वर्ल्ड कप आनी जागतीक सर्ती खातीर वर्ल्ड आर्चरीन तात्पुरते जागे आनी तारखो जाहीर केल्यात. 19 ते 26 सप्टेंबरा मजगती अमेरिकेच्या यांगटन हांगासर जागतीक आर्चरी सर्त जातली. जाल्यार 19 एप्रिलाक ग्वाटेमाला शारांत वर्ल्ड कप सर्त जातली. आर्चरी वर्ल्ड कपाच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्यो सर्ती 17 ते 23 मे मजगती शांघाय आनी 22 ते 27 जुना मजगती पॅरिसांत जातल्यो. फुडल्या वर्सा सप्टेंबर आनी ऑक्टोबर म्हयन्यांत फायनल जातली.
जागतीक आर्चरी यूथ अजिंक्यपद सर्त 11 ते 17 ऑक्टोबरा मजगती पर्थ शहरान जातले. कोरोना महामारीक लागून ह्या वर्साचो सीझन रद्द केला. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसूजा. पंचायत राज कायद्याचे दुरुस्तीक कांय आजी माजी सरपंचांनी विरोध केला. ह्या विशयाचेर सगळ्या आंगांनी चर्चा जावपाक जाय अशें ते म्हणटात. ह्या विशयाचेर विधानसभा अधिवेशनात चर्चा जातली त्या वेळार सरपंचांक हाजीर लावन चर्चेत वांटो घेवपाची, आपापल्या आमदारांक प्रश्न विचारपाची संद दिवपाक जाय अशें तेंच्यांनी मागलां. 27 तारखेक एका दिसाचे विधानसभा अधिवेशन दवरला. तेतूंत पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती घडोवन हाडपाचें सरकारान ठरयला. पंचायत मंत्री माविन गुदिनो चर्चा घडोवन हाडले बगर हे बिल मांडून पास करून घेवपाचो आसा. आमच्या पंचायत मिनिस्टराक इतलेंच रिक्वेस्ट करूंक सोदतां की जे हुंयचेंच एमेंडमेंट तरी हाडटलो जाल्यार ताका एक डिबेट जाय, बरें डिस्कशन जाय आनी लोकां मदें सजेशन घेवन हे एमेंडमेंट हाडची गरज आसा. कारण तूं लॉ चेंज कोत्ता आनी हे सेशनाक तरी ताणी हाडची म्हाका दिसना, कित्याक इट इज ओन्ली 1 day सेशन. They won't have time to discuss the financial matters itself, and what is the urgency हे amendment पंचायत राज एक्ट हाडूंक म्हाका दिसना. हे डिस्कशन जायनासतना हुंयचेंच लॉ एमेंड करची सारकें ना. आनी जरी तर पंचायत मिनिस्टराक दिसता की MLAs ग्रामसभाक येवंक जाय, they can come as per act. Anyone can attend Gram Sabha. There is no restriction, and there is no need of special amendment to it. हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, जरी तर तांकां MLA ग्राम सभेक येवंक ग्राम सभा हायजॅक करूंक सोदतात जाल्यार एट द सेम टायम हे 40 आमदार आसात तेणी लेजिस्लेशन करचें आनी सरपंचीक एक रायट दिवचो असेंब्लीन आमची क्वेश्चनां तांकां करूंक या तांकां विचारूंक हो एक रायट तेणी करचो. जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा पावर्स टू द ग्रास रूट, पावर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप वचोंक जाय, हें उलटा जाता. फ्रॉम टॉप टू बॉटम चिट दितात. आयज इश्यू हेच्याहून मोर इम्पॉर्टंट इश्यूज आसात ते घेवंक जाय आसले, ते घेयनासतना हे पंचायतीचे हायजॅक करून कित्याक सोदतात ते हांव समजना. जो गार्बेज इश्यू आसा इट इज अ सिविक्स इश्यू. ते सगळ्या पंचायताचो कायदोच आसा की आमी गार्बेज कलेक्शन करपाक जाय म्हण. पूण थोडे पंचायत करता, थोडे पंचायत करना. कारण आसा ताका कित्याक करना पळयता. आमगेलो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय आसा, ती सिस्टम पळय आसा ती सारकी ना. पंचायताक थोडे पंचायता कडेन लुगार ना, थोडे पंचायता कडेन मॅनपावर ना, थोडे पंचायता कडेन फंड ना. हे सगळें करपाची गरज आशिल्ली. आतां हायकोर्टाचो तेंचेर प्रेशर आसा, सरकाराचेर प्रेशर आसा म्हूण हो प्रेशर आमचेर हाडपाक सोदता. सो देर इज नो अर्जन्सी इन ब्रिंगींग दीस अमेंडमेंट इन 1 day सेशन. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.